फोंडेक पर्रास सुरू आशिल्ले एके बांदकाम सायटीचेर रावपी खोपीत ओडिसाच्या 35 वर्सां पिरायेच्या एका कामगाराचो खून जाल्ल्याची खबर उजवाडाक आयली। खून जाले उपरांत ताचे दोगूय वांगडी कामगार फरार आशिल्ले, पूण पोलिसांनी चौकशी करून मंगळारा सकाळी दोगांय दुबावीत वांगडी कामगारांक ताब्यात घेतले। त्या दोगांयनीच ताचो खून केला आसूं येता असो दुबाव आसा। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। सोमारा 7 तारखेर रातच्या सुमार 10 वरांचेर ही घडणूक उक्ताडार आयली। दुबावितांनी लोखणाचो रॉड आनी सुरयेन हल्लो करून कामगाराचो खून केलो। दुबावितांनी ताची तकली, शरीराचे हेर भाग आनी गुप्त भागाचेर वार केल्यात, जाका लागून खूप रगत वचून त्या कामगाराक जाग्यारूच मरण आयले। हे घडणुके उपरांत दुबावितांनी थंयच्यान पळ काडली। हे तिगूय कामगार ओडिसाचे आशिल्ल्याचे कळटा। 4-5 दिसां आदीं ह्या तिगांकूय बांदकामा खातीर हाडिल्ले। तेन्नाच्यान खून जाल्लो कामगार आनी ताचे दोग वांगडी हे तिगूय थंयचे खोपीत रावताले। काल दनपारच्यान दुबावीत आनी खून जाल्ल्या मदीं वाद सुरू आशिल्ले। राती बांदकाम प्रकल्प सुपरवायझरान आपल्या एका कामगाराक घडणूक सुवातेर त्या कामगारांक पळोवपाक धाडिल्ले। तेन्ना खोपीत खून जाल्ल्या कामगाराची रक्तान माकिल्ली कूड दिसली आनी हो खुनाचो प्रकार उक्ताडार आयलो। उपरांत हे घडणुके विशीं म्हापशें पुलिसांक म्हायती दिली। पुलीस निरीक्षक निखिल पालेकार आनी वांगड्यांनी घडणूक सुवातेर वचून पंचनामो केलो आनी कूड जीएमसीत पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडली। मजगतीं ह्या खून प्रकरणात आयज सकाळी 50 वर्सां पिरायेचो सत्या नाबरांगपुरा आनी 31 वर्सां पिरायेचो थाबी नाबरांगपुरा ह्या बापूय पुताक अटक केल्या। खून जाल्लो कामगार दुबावितांचो सोयरो आसून ताची वळख पटोवपाचो यत्न पोलीस करतात। अश्योच वेगवेगळ्यो व्हिडिओ पळोवपा खातीर भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। फेसबुक, ट्विटर आनी इंस्टाग्राम फॉलो करपाक विसरूं नाकात।